नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज करचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। गवेरेड्याचो जीपीक धपको, गाडयेची मोडतोड, जीपीच्या ड्रायव्हरा सयत दोग जाण सुखरूप, दिवचलच्या वाठादेव वाठारांतली घडणूक। मांद्रे जुनसवाडा पुला लागसार अनवळख्या विदेशी पर्यटकाची सापडली कूड, पोलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो केलो पंचनामो, पोलिसांचो फुडलो तपास आसा सुरू। 5 दिसाच्या प्रतीक्षे उपरांत पैरा वाठारांतली साळगांवकारांची मायनिंग जाली सुरू। थळाव्यांक काम आनी हेर मागण्यो पुराय करपाचे उतर कंपनीन पाळना जाल्यार परतून देंवतल्या रस्त्यार थळाव्यांची शिटकावणी। म्हादेच्या प्रश्नाचेर सरकार ठाम, म्हादेचो लढो आमी हारचे नात, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयकारांचेर जाला परिणाम, मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें। जमनी हडप प्रकरणांची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाले उपरांत गोंयांत जमनीची फटवणूक जाल्या पुरायपणान बंद, बनावट कागदपत्रांचो वापर करून जमनीच्या बेकायदेशीर विक्रीचेर हाडल्या आळाबंदी, सांगता मुख्यमंत्री। आणि टॅक्सी धोरणाचेर निमाणी घोषणा विधानसभा अधिवेशनाच्या आदी व अधिवेशनाच्या वेळार जातली, मुख्यमंत्र्यांनी टॅक्सी मुद्द्याचेर मांडले आपले मत। आता खबरो विस्तारात। गोव्यान एके बॉलेरो जीपीक धपको मारिल्ल्यान जीपीची मोडतोड जाली, मात देवादयी जीपीच्या ड्रायव्हरा सयत दोग जाण सुखरूप वाटावले। ही घडणूक शेनवारा सकाळी दिवचलच्या वाठादेव वाठारांत घडली। बॉलेरो जीप कुडचिरेच्यान दिवचलच्या दिकेन वताली। दिवचलच्या वाठादेव वाठारात पावतकीच अचकीत एक गवो रस्त्यार धांवत आयलो आनी जीपीक नेटान धपको मारलो। ह्या धपक्यात गाडयेची मोडतोड जाली, पूण सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना। दिवचल पुलिसांनी घडणूक थळार वचून ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो। मजगती वाठादेव व्हावटी वाठारात गवे भोंवतात। ह्या गव्यांपासून वायट घडणूक घडचे पयलीं राना खात्यान तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। नाव मंगेश गांवकर, आमचो उत्तम गांवकर ड्रायव्हर गाडी चलयतालो। आमी कुडचेरसून घराच्यान कामाक वयताले तितल्यान गोंय रोड त्या रोडारसून येयलो, गाडयेक डॅश दिलो आनी गोंय रोड पळोवप म्हणल्यार गाडी उखलून सुद्दां एकदां पडली जम जाली। हय, जम्प जाली गाडी आनी त्या सायडीची आमची गाडी येवच्यान धुकून उडली आनी मातशी गाडी डॅमेज जाली। आमकां कोणाक कांय जावंक ना, कांय जावंक एकटोच आशिल्लो। हय, डॅश दिलो आनी परत रिटर्न गेलो। कितली हायट आसता? हायट म्हाका दिसता गाडयेच्या येदी हायट आसली सारकी। हांवें पयलेच फावट पळयला, गाडी येदी हायट आशिल्ली। फुडें डॅश दितना तेचे सिंग तेचे ग्लासार मारले, हे डॅमेज केले आनी फाटल्यान परतून मदल्या दाराचो एक ग्लास तोडलो। कितले फावट डॅश मारले? एकच फावट, पण तो परतून वयताना फाटल्या दाराक धपको दिलो। ओके। हय, कोणाक कितें जावंक ना? कोणाक कितें जावंक ना। हांगासर गेल्या हितून वर्सां 1-2 वर्सां पासून हांगासर गोंय रोडाची हांगासर ह्या वचप चालू आसा। लोकांक दिसता, थोडे आमच्या लोकांनी पळयल्ले आसा आनी तेचेर कितें तरी फॉरेस्टान हेचेर विचार करचो, कित्याक हांगासर येरादारी भरपूर आसा तेन्ना लोकांच्या जिवाक धोको आसा। तेन्ना हेचेर जे फॉरेस्ट आहा डिपार्टमेंट तेणी लक्ष घालून हे कितें तरी तेंचेर उपाय येवजना करपाची अशें म्हाजें म्हणणें आसा। कित्याक लोकांक त्रास जावचो न्हू, तेचेर फॉरेस्टारांनी कितें तरी हेचेर विचार करचो, गंभीरतेन विचार करचो, कित्याक लोकांचो जिवाचो प्रश्न हांगा। आयज हांगासर हे गाडयेक हेचेर पडलो आसा, धपको दिल्लो आसा आनी ते गाडयेचें कितें लुकसाण जाल्लें आहा ती पळोवपाची आहा। तोच जर हांगासर त्या गोंयांत हें जावन जर हेका मारलेलो आनी हें जाल्लें जाल्यार तेका जबाबदार कोण आसलो? हेची जबाबदारी कोणी तरी घेवंक जाय न्हू। असो एक मोटरसायकली वाल्याक उलयल्लो आहा, तरी हांगासर हेची कोण जबाबदारी घेयना। तेन्ना फॉरेस्टारान हेची गंभीर्यान दखल घेवची आनी हेचेर विचार करचो। बश्टे पळोवन आनी अशें उलोवन जावचें ना। हेचेर कितें तरी कार्य करूंक जाय, जे बश्टे रावले ऑफिसान बसले आनी हांगासर हें जावचें ना। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।
मांद्रे जुनसवाडा पुलालागसार अनवळख्या विदेशी पर्यटकाची कूड सापडली. पोलिसांनी घडणूक थार वचून कुडीचो पंचनामा केलो. खून वा आत्महत्या हें अजून स्पष्ट जावंक ना. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. पांच दिसांच्या प्रतीक्षे उपरांत पैराच्या साळगांवकार मायनिंगे वयली मिनाची येरादारी एकदाची शेनवारच्यान सुरू जाली. मात थळावें काम आनी हेर मागण्यो पुराय करपाचें उतर कंपनीन पाळ्ळें ना जाल्यार आमी परत रस्त्याचेर देंवतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. शेनवारा राती उसरा लोकांनी हो निर्णय आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या कानार लेगीत घाला. पळयात पुराय बातमी. ट्रका सयत आमकां काम दियात मेळून 5 मागण्यो करीत पैरेच्या थळाव्या लोकांनी फाटल्या सोमाराक साळगांवकर कंपनीची मिनाची येरादारी आडयली. काल शुक्रारा मेरेन ही मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. शेनवारच्यान मिनाची येरादारी सुरू करपाचे हालचाली सुरू केल्ल्याची खबर मेळटकच शुक्रारा राती उसरा थळाव्या लोकांनी जमा जावन आपली भुमिका स्पश्ट केली. रातच्या एकाक सुमार 12:30 सुमार मिटींग जाली. रातच्या जे आडयले आमी ट्रक आसले ते सोडले. सांगिना बरें कलेक्टर, मामलेदार, PI सगळे टोटल लोक आसले. टोटल कलेक्टर आसले आनी कलेक्टर फुड्यान ती कंपनीचे मनशे नासले ते दिसा येयले रातचे आनी मिटींग जाली. आनी मिटींगेक कितें सांगले, जे आमचे 5 आहा ते प्रश्न आहा ते सॉल्व करता म्हणून. आनी आमकां 1 मिनीट जेन्ना 5 प्रश्न आहा ते सॉल्व करता कलेक्टरान सांगिना बरें की 2 पयलीं करता सांगले, कामदाराचे आनी ट्रकांचे. त्या प्रमाणे आमी उगी रावले करता म्हणून. आमी त्या पर्यंत जेन्ना मिनिट्स हात न्हिदले ते दितकूच काम चालू करता. अजून तरी तेंच्यांनी आमकां त्या ज्यो आमच्यो जाल्यात. आमी आतां कितें दिसलें आमचे भुरगे कामाक लागून आपल्या हक्काक लागून झगडटा. पूण म्हाका दिसता कंपनी कितें सांगता पळय ते आपल्या उतराक कांयच आमकां सारकें दिसपाक दिना. आनी ज्यो मेरेन पळय आमकां कंपनी आमच्या भुरग्यांची कामाक घेयना, ट्रकांचे सॉल्व करिना, तो मेरेन आमी काम चालू करूंक दिवची ना. आमचो हक्क जाय. आमी तेंच्या गांवान वचून हक्क मागना, आमच्या पैरा गांवाचो हक्क मागता. आनी हितून आमकां कोणूच आडूंक शकना वो कांयच म्हणूंक शकना. ही आमी सगळीं बायलां आहा पळय आमच्या भुरग्याच्या गांवच्या फाटल्यान आहा. आनी जो पळय आमकां कोण सपोर्ट करिना आमच्या गांवच्या फाटल्यान आहा पळय ताका आमी सपोर्ट करची ना. ह्यान फुडें आमचो फूल सपोर्ट आमकां गांवच्या लोकांकडेच आमच्या गांवच्या भुरग्यांकडेच करूंक जाय. आनी ह्यान फुडें कंपनीन आमकां कसले अशें रस्त्यार हाडून उबे करपाचें दवरपाचें ना. ह्यान फुडें तर आमकां कंपनी अशी करी ह्यान फुडें आमी खूब आनीक बायलां गांवची सगळीं सपोर्ट करतली आनी अशीच हें करतली. आनी त्यान फुडें आमी काम सुरू करूंक दिवची ना तेंकां. 4 दिसां पयलीं तेंची जी ट्रान्सपोर्ट आहा तो होल्ड केल्लो आनी तेंचे डिमांड्स आहा हे आयकना कंपनी म्हणून तेंच्यांनी तो डिसिजन घेतलेलें. तेच्या नंतर तेंच्यांनी डिस्कशन जेन्ना होल्ड केलें मागीर 2 दिसां नंतर मॅनेजमेंट तेंचे कडेन उलोवपाक येयले आनी मिटींग घेवन तांकां तेंचे डिमांड्स आयकून घेतले. पण तरी आसतना ग्रामस्थांनी ते काम चालू करपाक दिलें ना. मागीर मान्य मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आमी काल हांवें ही मिटींग परत अरेंज केली. भितून डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, PI, ट्रक ओनर्स असोसिएशन हांव आसलो आनी ग्रामस्थांच्या वतीन विजय पोळे हेंच्यांनी रिप्रेझेंट केल्लें. मजगती शुक्रारा रातच्या 11 वरांचेर पैराचे लोक आमदार प्रेमेंद्र शेट हाका मेळ्ळे. आमदारान लोकांचे म्हणणे आयकून घेवन सकारात्मक प्रतिसाद दिलो. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. जमनी हडप प्रकरणांची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाल्या उपरांत गोंयांत जमनीची फटवणूक पुरायपणान बंद जाल्या. तशेंच बनावट कागदपत्रांचो वापर करून सरकारी आनी खाजगी जमनीची बेकायदेशीर विक्रेचेर आळाबंदी हाडल्या अशें मुख्यमंत्र्यान ठामपणान सांगलें. मजगती गोंय साल्वार करपाक सगळ्यांनी राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवचें असो उलो युरीन मारलो. पळयात. शुक्रारा गोवा लेजिस्लेटर्स डे मनयलो. ह्या निमतान पक्ष फुडारी आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी गोंयांत तापत आशिल्ल्या मुद्द्याचेर बोट दवरले. जमीन, कसिनो, मेगा प्रकल्पांक लागून गोंयकारांक जावपी त्रास, तातूंतल्यान गोंय कशें साल्वार करचें हाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मत मांडलें.
तशेंच गोंयचे भविष्य आनी वेगळी ओळख राखपा खातीर राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवचे असो युरीन उलो मारलो. Especially when it comes to Goa's destruction of Goa's forest environment. Few of the highlights that have been mentioned of scrapping of this 17(2)39A that is not in the interest of the state. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी जावपाक जाय म्हणून 2 वर्सां जालीं आमी डिबेट करता. मुखेलमंत्री सांगता जातली म्हणून केन्ना जातली? जेन्ना दिल्लीचे वर्मा आनी शर्मा हिंगा सिटीजन जातले. आज साधारण गोंयकारांक उदक ना, रस्ते सारखे नाय, लायटीचो प्रॉब्लेम आसा. वयता थिंगा मेगा प्रोजेक्ट. अरे गोंयकारांक जरी तर हे प्रोजेक्ट नाका, आमी गोंयकारां लागून हिंगा जरी तर झगडटा, जाल्यार गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कित्याक डिफायन जायना? It is a very, very serious issue today that we Goans are facing. Today, भावंदो भयणीनो, जे मांडोवींत जे हे कसिनोचे जे करप्शन, गॅमलिंग हे वचपाकूच जाय. मागीर थोडे म्हणटले मांडोवींत काण खंय घालपाचें? ओरात गोंयचे भायर. गोंयांत नाका, लँडाचेर नाका. आज dear friends and legislators, म्हाका दिसता we should be responsive, sensitive, and the call. Forget our political parties and our ideologies, but this has to be done for our future generation. जमनी हडप प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाले उपरांत गोंयांत जमनीची फटवणूक पुरायपणान बंद जाल्या. तशेंच बनावट कागदपत्रांचो वापर करून सरकारी आनी खाजगी जमनीची बेकायदेशीर विक्रेचेर आळाबंद हाडला आनी फुडाराक अशी फटवणूक जावची न्हू म्हूण खर उपाय सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बेकायदेशीर जमनीचें रुपांतरण आडावपाचेर आनी शेतकी जमनीची राखण करपाचेर सरकार खर आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. SIT लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत सरकाराच्या हे एका कायद्यांत खूब मोठ्या प्रमाणात जी लँड फ्रॉड राज्यात चलताली, मागीर ती गव्हर्नमेंट लँड आसूनी किंवा कोणाची प्रायवेट लँड आसूनी, फॉर्ज डॉक्युमेंट करून विकपाचें खूब मोठ्या प्रमाणात जे सुरू जाल्लें हें पुराय बंद जालें आतांच्या घडीक तरी. आनी अशा पद्दतीची लँड स्कॅम हे हॅन्सफोर्थ तरी जावची न्ही हाजी पुराय काळजी ही म्हजें सरकार सातत्यान घेत आसा. एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करची न्ही हाज्याय खातीर म्हज्या सरकारान ऑलरेडी पावलां उचल्ल्या. एग्रीकल्चर लँड हाज्या खातीर कन्वर्ट जावची न्ही हाज्या खातीर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत टॅक्सीकारांचो विशय वाडत आसा. ह्या संदर्भात टॅक्सीकारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट लेगीत घेतिल्ली. टॅक्सी धोरणाचेर निमाणी घोषणा विधानसभा अधिवेशनाच्या आदी वा अधिवेशनाच्या वेळार जातली अशें मत मुख्यमंत्र्यान पत्रकारां कडेन उलयतना मांडलें. पळयात. टॅक्सी पॉलिसीची फायनल अनाउन्समेंट जी आहा पळय विधानसभेच्यो विधानसभेच्या पयलीं करता ताजेर प्रिलिमिनरी डिस्कशन सुरू आसा. म्हादय प्रश्नाचेर सरकार ठाम आसा. म्हादय न्हंयचें उदक वळोवपाक दिवचें नात. ह्या प्रकरणाचेर आपूण बारीकसाणेन नदर दवरून आसा. म्हादय विशींचो लढो आमी हारचे नात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. म्हादय विकल्या काय कितें अशें उलोवप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्लें. मजगतीं गोंयांत उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयच्या लोकांचेर परिणाम जाला अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्हादय विशयाचेर अजून आमी फाटीं आसात. म्हादय विकल्या काय कितें, DPR विड्रॉ केला काय ना हाचेर अजून प्रस्नचिन्ह आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव उलयलो. गोवा लेजिस्लेटर्स डे कार्यावळींत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हे प्रस्न उपरासले. The way it is compromised, the way today our future, आमचे गोंयचे फुडार ज्या पद्धतीन आज म्हादयचो इश्यू जावं आमचे हिंगा बाय निर्मला सावंत आसा, दुसरे इधर इतले लेजिस्लेटर आसा. नाव एंड देन वी स्पीक इन दी असेंब्ली, बट हुंय ना हुंय आमी म्हाका दिसता चुकताय, फाटी आसा. वेदर म्हादय इज सोल्ड, वेदर द DPR will be withdrawn is a big question mark.
right from day one when we were legislators, we have been debating, but it is the same state of affairs. Today, Goa's rivers are almost polluted. 50% of them are polluted. मजगती म्हादयच्या प्रस्नाचेर सरकार ठाम आसा. आमी ह्या प्रकरणाचेर बारीकसाणेन नदर दवरल्या. म्हादय न्हंयचें उदक कशेंच वळोवपाक दिवचे नात. म्हादय विशींचो लढो आमी हारचे नात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. म्हादयच्या बाबतीत म्हणजे सरकार फर्म आसा. अजूनही हांव सांगता की खंयच्याच बाबतीत आमी म्हादयचें उदक हें डायवर्ट करूंक दिवचे ना. बट सरकार ही केस ही सामकी म्हणजे हांव लागच्यान मॉनिटर करता. खंयच्याच बाबतीत आमी ही केस लूज जावचे ना हें हांव फर्मली सांगू शकता. म्हादय प्रवाह जो हांगा फॉर्म जाल्लो आसा वीच इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट हें हांव कारण हांवें लागच्यान ही केस स्वताय पळयल्या. गोंयांत उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयच्या लोकांचेर परिणाम जाला. वर्स 2000 सावन गोंयांत पर्यटन तशेंच हेर उद्देग वाडल्यात. हाका लागून स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडला. देखून जायते प्रस्न निर्माण जाल्यात अशें मुख्यमंत्री सावंत उलयलो. उदरगती कडेन वयता आसतना वेगवेगळी कामां ही गोंयांत केल्या आनी आमी जशें म्हणटा की काही सायड इफेक्ट हे आमकां भोगचे पडपाक लागले. हांव ना म्हणना कारण ज्या पद्दतीन गोंय राज्याचें इंडस्ट्रियलायझेशन जाल्ल्या प्रमाणे आनी मायग्रन्सी गोंयांत ज्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात वाडत गेल्या त्या पद्दतीत गोंयचे लोक थोडेशे सफर जाल्या म्हणपाक कांय हरकत ना. कारण आमी तशें पळयता की इंडस्ट्रियलायझेशन हें 2000 सालांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे टुरिजम इंडस्ट्रीच्या बरोबर बाकीची इंडस्ट्री गोंयांत वाडल्या आनी मायग्रंट लेबर म्हणत हे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या कारणान वेगवेगळ्यो समस्या ह्यो क्रिएट जायत आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नियमित तपासणी खातीर नवा आनी पोरणो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर 11 जानेवारीक तात्पुरतो बंद आसतलो. आयतारा 11 तारखेर सकाळी 6 ते 7:30 मेरेन नवो मांडवी पूल बंद आसतलो. उपरांत तेच दिसा सकाळी 7:30 ते 9 मेरेन पोरणो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. हे विशीं उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकारी कार्यालयान अधिसुचोवणी जारी केल्या. मडगांवचे नवे होलसेल नुस्तें मार्केटाचे कितलेशेच म्हयने जाले उक्तावण जावन आशिल्लें. पूण आतां ह्या मार्केटाक म्हूर्त मेळ्ळा. एसटीपीडीए मंडळाची शुक्रारा बसका जाली. तातूंत वांगड्यांनी नवे होलसेल नुस्तें मार्केट प्रकल्पाच्या उक्तावणाची तारीख 23 जानेवारी अशी तात्पुरती निवड केल्या. मजगती गरज आशिल्ल्या सगळ्या एजन्सींची नेमणूक जातली अशें अध्यक्ष कृष्णा साळकर हांणी सांगलें. प्रकल्पाचो दुसरो भाग थारोवपा खातीर आमी GSIDC अध्यक्षा कडेन बसका घेतले. फुडल्या म्हयन्या मेरेन आमी सोंपो निविदा फ्लोट करपाचे आसात अशें अध्यक्ष कृष्णा साळकर हांणी सांगलें. मेजर म्हणजे 2-3 आशिल्ले की एक तर आमचे जे होलसेल फिश मार्केट आसा ताजें ओपनिंग केन्ना करपाचें काय म्हणून डिसिजन आशिल्लें. सो ते 23rd आमी करपाचें थारायलां. तें डिले जावपाचें इतलेंच कारण की थंय ज्यो एजन्सीज आशिल्ल्यो त्यो दोनूय MLAंचें एक म्हणणें आशिल्लें की तुमी ते स्टार्ट करचे पयलीं सगळ्यो एजन्सीज इन प्लेस आसच्यो. मेंटेनन्स एजन्सी, सुलभ शौचालय आनी कॅन्टिनाच्यो. सो तिनूय एजन्सीज ऑन बोर्ड ह्या विकान येतात. So by 23rd Assembly Kabar 23rd or 24th we are inaugurating the SJPDA fish market that has been decided today. Secondly, there was one more issue that आता एक फेज ओपन करतो दुसरी जी फेज आसा ती कशी करप काय म्हणून वेदर वी कंटिन्यू द सेम वे. कित्याक थोड्यांचे ओपिनियन आसलें की आतां जो मार्केट बांदला तातूंत स्पेस कमी उरता आनी तो ओपन दवरचो म्हणून MLAंचें हें आशिल्लें की दीस इज बेस्ड ऑन रिप्रेझेंटेशन गिवन बाय होलसेल ट्रेडर्स आनी आमचे गोंयकार सगळ्या हातूंत की तो आतां पळय नेक्स्ट फेज आसा ती सगळं तुमी ओपन दवरा म्हणून. हातूंत स्पेस कन्स्ट्रेंट जाता म्हणून. जेन्ना आमी विचारिल्लें गव्हर्मेंटाक तेन्ना गव्हर्मेंटाचें हें आशिल्लें की सिन्स द प्रोजेक्ट सगळो पास जाला वेदर डेविएटिंग फ्रॉम दॅट प्रोजेक्ट एलाव करतले की ना काय म्हणून. सो आज पर द मिटिंगेन तें डिस्कशन जालें आनी आमी आमचो GSIDC चेअरमॅन जो आसा मायकल लोबो ताजे कडेन मिटींग ठरोवपाचें थारायलां. तेन्ना थंय ताका आमचो आर्किटेक्ट जो आसा ताका आपोवपाक थारायलां आनी हाव बेस्ट वी कॅन मेक दीस मार्केट मोर स्पेशियस
हें पळोवपाचें फिटी वेर इट फिट्स विदीन द रुल्स. म्हणजे खंयच आमी डेविएट करनासतना मोठो स्पेस कसो करपाचो हे आमी ताजेर विचार करपाचो ठरयलो. सो दॅट ऑल्सो इन दीस असेंब्ली इलेक्शन ती एक डेट फिक्स जातली वेर वी कॅन ऑल सीट ताज्या आर्किटेक्टाक आपयतले आनी तो इश्यू सेटल करतले. सेकंडली आनी एक पयलीं आमी सांगतले की हो मार्केट जेन्ना डिझायन केल्लो टोटली इट वॉज मेंट फॉर ट्रेडर्स आनी आमचे गोंयकार रापणकार बोटकार तांचे खातीर. सो तांकां एक सेपरेट हें करपा खातीर आमी पयलींय ठरयल्लें. सो तो इश्यू आज डिस्कस जाल्लो. सो तो ओल्ड डिसिजन जाल्ल्या कारणान तो इश्यू आमी खंयच्यान एक्सेस दिवप कितें करप दॅट ऑल वील बी डिसायडेड इन अ मिटींग विथ GSIDC चेअरमॅन मायकल लोबो सर CM आनी तो आर्किटेक्ट. सो त्या मिटिंगेन हे तिनूय विशय काबार जातले. म्हणजे पार्किंग करून दवरता ते गाडयो कितें जातलें तेतून भितरूच आसतले काय भायर खंयचे पार्किंग भितर होलसेलाक ट्रेडर्साची ज्यो गाडी गाडयो पार्किंग अजून सुद्धा पार्किंग करून दवरता ते भितर ना पार्किंग आसा त्यो काडूंक जाय. ते ट्रेडर्सांच्यो 8 येता पळय कितें गाडयो त्योच एंट्री करपाक जाय आनी सकाळी फुडें भायर वचपाक जाय. सपोज तशें कोण पार्क अजून करतात जाल्यार वी विल टेक एक्शन. दे कॅनॉट पार्क लायक दॅट. सोपो टेंडर कितें जाला सोपो टेंडर तोच आज डिसायड जाल्लो. ते 2 कारणां खातीर उरिल्ले. एक तर आमचो डिले जालो म्हणून आनी आतां नेक्स्ट वीक आमी तो काडपाक ठरयल्लो. सो दे ऑल डिसायडेड दॅट असेंब्ली मागीर प्री मिटींग हे तुमी प्रोसेस स्टार्ट करचो प्री मिटींग बी आपोवन तुमी तो दिवचो म्हणून. सो दॅट एवरीथींग इज रेडी. पयलीं ते थोडे पॉयंट्स आशिल्ले ते दे वर नॉट एग्रींग आनी मागीर एकदां आमकां लोकांनी सांगलें की बाबा तो रेट वाडोवपाक जाय देंवोवपाक जाय म्हणून. तुम्ही जो रेट केला इट इज टू एक्झॉर्बिटंट. सो आमी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल आमी पडते PWD कडे धाडून ते येता म्हणल्यार आमकां डिले जालो. सो मे बी बाय दीस मंथ एंड दॅट ऑल्सो शूड बी फ्लोटेड. मिटिंगाचें व्हडलें कांय ना रे. मिटींग जाल्यार आमी 23 जानेवारीक होलसेल फीश मार्केट फायनली इनॉग्रेट करतात 23 जानेवारीक. ताजे पयलीं थंय हावसकीपींग एजन्सी काम दिवंक जाय हें हांवें तांकां सांगिल्लें. कित्याक तें उगडें जातकच तुमकां रोखडोच 2 दिसांनी हें मेळटलें की उगडें जाल्लें जालें घडटा म्हणून. तें जावंक जायना म्हणून हावसकीपींग एजन्सीक पयलीं काम दिवप आनी तें 23 तारखेक इनॉग्रेट करप हें मेजर डिसिजन कळ्ळें. आनी अदरवायज आनी खूब कडेन केसीस अश्यो आयल्या थंय ODPन आशिल्ले एक आनी हांचे चुकून हें केल्लें. सो पीपल हॅव कम फॉरवर्ड की आमचे एक्झिस्टींग घर आहा ते रिक्रिएशन म्हणटा आनी कितें. सो ताजेर आमी तें करेक्शन करचें म्हणून बोर्डाक घालून सोपोचो टेंडर करपाक कितें फायनल जालो. सोपोचो टेंडर सोपोचो टेंडर आनी ते होलसेल मार्केट इनोव्हेशन हें जायत ना. सो फायनली 23 तारखेक ते जाता. फोंडें येरादारी पुलिसांनी 2025 वर्सा नेमांचे उल्लंघन करप्याक दंडात्मक कारवाय करून सुमार 1,52,69,500 रुपयाचो दंड वसूल केला. तशेंच हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान सुमार 4,125 दुचाकी चलोवप्यांचेर खर कारवाय केल्या अशी माहिती येरादारी पुलीस निरीक्षक गौरीश परब हांणी दिली. जाल्यार सोऱ्याच्या घुवेत गाडी चलोवप्यांक 2 दिसांची न्यायालयान बंदखणूय दिल्ली अशी माहिती आसा. फोंड्या येरादारी पुलिसांनी 2024 आनी 2025 ह्या दोनूय वर्सां नेमांचे उल्लंघन करप्या आड दंडात्मक कारवाय करून सुमार 3,71,39,000 दंड वसूल केलो. तशेंच हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान सुमार 4,125 दुचाकी चलोवप्यांचेर खर कारवाय केला. ओव्हर स्पिडीन गाडयो चलोवपी 3,804 जाणांचेर कारवाय. सोऱ्याच्या घुवेत 310 जाणांचेर कारवाय आनी एकल्याक 2 दिसांची न्यायालयान बंदखणूय दिल्ली. तशेंच गाडयो चलयतना मोबायलाचेर उलोवप करप्या आड 228 जाणांचेर कारवाय. खंयसरूय पार्किंग केल्ल्यान 3,357 जाणांचेर कारवाय. नो एंट्रीत पार्क केल्ल्यान 1,660 आनी हेर गुन्यांवांचेर कारवाय केला अशी माहिती येरादारी पुलीस निरीक्षक गौरेश परब हांणी दिली. फोंड्या कुळ्या आनी माड्डो पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत सुमार 29 जाणांक अपघाता वेळार मरण आयलें. देखून अपघाताच्यो घडणुको उण्यो करपा खातीर सगळ्या गाडयो चलोवप्यांनी नेमांक पाळो दिवपाची गरज आसा. तशेंच दुचाकीच्या फाटल्यान बसता ताणें हेल्मेट घालप गरजेचें आसा अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें. 25 टोटल 29 फॅटल एक्सिडंट्स जाले. सो देर इज अ रिडक्शन इन फॅटल एक्सिडंट reported in Fonda traffic cell jurisdiction. So on behalf of traffic cell from Goa Police, I appeal to the all public that they should follow proper traffic rules and MV Act जो आसा कायदे तो proper follow करपाचो, proper helmet घालपाचे
ड्रंक अँड ड्रायव्ह करपाक जायना, डेंजरस पार्किंग करपाक जायना, रेड लायट जंपिंग करपाक जायना, ट्रिपल सीट वचपाचें ना, व्हेकल ड्रायव्ह करपाक जायना. सो हे जे मेजर कॉज जाता एक्सिडंट जावपाक. सो हे 4-5 जी सेक्शन आहा आतां हांवें मेन्शन केल्या, ड्रंक अँड ड्रायव्ह, विदाउट सीट बेल्ट, देन युजींग मोबायल हँडसेट, देन हेल्मेट, हे जर आमी प्रॉपर जर एनफोर्स केले जाल्यार एक्सिडंट जावपाचे खूब चान्सीस कमी आहा. आनी जितले एक्सिडंट रिपोर्ट जाल्यात ते चडशे मॅक्झिमम दॅट इज ड्यू टू मिन्स सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेयना आमी, म्हणून एक्सिडंट जातात. सो हांव अपील करता सगळ्यांक की प्रॉपर ट्रॅफिक रूल हे करपाचे, फॉलो करपाचे, MV एक्ट फॉलो करपाचो आनी आपली स्वताची काळजी घेवपाची, एज वेल एज ऑफ द ऑपोजीट जे पब्लीक आहा, पेडेस्ट्रियन आहा, तेंकाय सेफ्टी दिवपाची. सो ह्या वर्सा कितली केसीस? सो टोटल आमी ह्या वर्सा 2025 टोटल 20,763 MV केसीस बूक जाले फॉर डिफरंट वायलेशन. तितून मेजर वायलेशन आहा ते फॉर नॉट वेअरिंग हेल्मेट. फॉर नॉट वेअरिंग हेल्मेट वी हॅव बुक टोटल 4,125 केसीस फॉर द इयर 25. आणि फॉर ड्रंकन ड्रायव्ह जे अल्कोहोल घेवन गाडी चलयता, 2 व्हीलर एज वेल एज 4 व्हीलर अँड हेवी व्हेकल, टोटल 310 केसीस हॅव बीन बुक्ड. आनी तेंच्या सगळ्यांचेर आमी चार्जशीट ऑनरेबल कोर्ट फोंडा कोर्टान आमी सगळ्यांचेर चार्जशीट धाडल्या. तितून एका चार्जशीटान ऑनरेबल कोर्टान एक डिफॉल्टराक जो रेकलेसली गाडी चलयतालो, डेंजरसली गाडी चलयतालो, तितून तेका 2 दीस ज्युडिशल कस्टडी आनी प्लस तेका 10,000 फायन इम्पोज केल्या. सो हे सपोज जर स्पेशली जे ड्रायव्हर्स आहा तेंच्यांनी जर प्रॉपर प्रिकॉशन घेतले जाल्यार हे केसीस खूब रिडक्शन जातले आनी हेतून एक्सिडंट पासून जे जाता ते रिड्यूस जावपाक आमकां हेल्प जातली. मागीर ओवर स्पिडींग केसीसय आमी लास्ट इयर बूक केल्या, जे आमी स्पीड गनाचेर यूज करतात. तेचे सपोज जर स्पीड लिमीट क्रॉस केली जाल्यार आमी तांकां ऑफेन्सान बूक करता अंडर सेक्शन 183 ऑफ MV एक्ट. अशें आमी टोटल केसी 3,804 केसीस 2025 बूक केल्या आनी तेंचेरूय आमी तांकां पेनल्टी इश्यू केल्या. कितले अमाउंट टोटल फायन हो जो कंपाउंडिंग फायन आहा इन ऑल ऑफेन्सीस ऑफ MV एक्ट टोटल 1,52,69,500 इतलो फायन जो आहा तो डिफॉल्टरांक सध्या फारीक केला. थोडे केसी पेंडींग आहा बिफोर कोर्ट. सो ते आतां तेंकाय नोटिसी ऑनरेबल कोर्टान इश्यू केल्या, ते बी नोटिसीस सर्व जातकीर ते बी फायन्स डिपॉझिट्स जातले. गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV.